नमस्कार. तुम्ही भाषण आयकले मोदींचें. गोंयचेर उलयले. बाकीचो म्हाका दिसता भाशणाचो जो मजकूर आशिल्लो ते बाकी कडेन उलयतात तेच उलयले. मायनिंगाचेर उलयले, स्पेशल स्टेटसाचेर उलयले आनी कांय गजाली स्पश्टपणान मांडल्यो. कांय भुमिका म्हाका दिसता स्पश्टपणान आयली नात. हांव डायरेक्ट पॅनलिस्टा म्हऱ्या वता कारण खूब मुद्दे आहात भाशणांतले आनी सगळ्यांचेर चर्चा जावप गरजेची आहा. हांव सुरवात हाजे वयल्यान करता. क्रावड पळयतकीर लोकांक खूब बरें दिसलें. लास्ट मनोहर पर्रीकारान सुद्दां म्हळें की अपेक्षे परस चड जाला आनी संख्ये परस चड जाला. तुजो एस्टिमेट कितें, कितलो क्रावड आशिल्लो? ना म्हाका दिसता हांगच्यान कळ्ळें तो म्हाका दिसता क्रावड ओवर ए लॅक आशिल्लो आनीक हें एप्रिशिएट करपा सारकें कित्याक एगेन ऑर्गनायजेशनल स्कील आनीक दीस इज अ रेर कायंड ऑफ ए थिंग. इतले ऑर्गनायज करून इतलो क्रावड हाडप नाल्यार क्रावड येवप, हाडप नाल्यार येवप. आनी त्या खातीर हेड्स ऑफ टू मनोहर पर्रीकर एंड हेड्स ऑफ टू सतीश डोन एंड हिज टीम. ताणी सगळे एकठांय जावन हें काम केलां, RSS एंड द BJP. ओके. आनंद बाब, कितें कितलो क्रावड आशिल्लो असो दिसता? Impressive, without Impressive. doubt. Impressive crowd. So Shakti Pradarshan is successful. Yes, in terms of presentation, great. Ruling party has done a great job. But spirit, I wonder. Okay. I wonder I'll come to the spirit. Yes, We'll take the spirit. Sir, first तुमचो guess, crowd कितलो? 1,00,000-1,15,00,000 तरी आसूंक जाय. 1,00,000-1,15,00,000 तरी आसपाय. तो अचीव केला टार्गेट. हय हय. संघटनात्मक पातळीचेर खूब बरें काम जालां. कारण गोंयांत आतां पर्यंत 50,000 हे संख्या क्रॉस जाल्ल्याचे आयकपाक ना. हो क्रावड प्रचंड ऐतिहासीक क्रावड अशें. ऐतिहासीक. About a lakh. Impressive. So they have succeeded in organizing such a rally. They have succeeded in creating an impression. Yeah. For marketing 100%. Marketing 100%. 100%. So 1 lakh cross sala. Then let's come to the speech. What are the 3 major points that you felt encouraged and that you felt disappointed? Okay. See, on the whole, Narendra Modi ji has not disappointed me. I am not at all disappointed. जो मिस्टकले आशिल्लो तो उलयतलो म्हणून तसोच उलयला. म्हणल्यार सगळे कडेन उलयता ते सेम रिथॉरीक, एक 2 पॉयंट सोडून सेम रिथॉरीक, सेम ड्रामाबाजी. म्हणजे लोकांक अशी इन्वॉल्व करप आनी ड्रामाबाजी करप. दुसरें सेक्युलरिजमाचें मातशें फकाण मारप, ती ताणें मातशें मारल्यात. आनी तिसरें प्रोजेक्ट द सेल्फ एज इंडिया एंड भारत. तो पळय जल्लोश पळय तो पळय करता लोकां मदीं हें करपाक की वोट फॉर इंडिया. मागीर आतां हिंदी फिल्माक सॉंग आसा पळय, आय लव माय इंडिया, आय लव माय इंडिया, मागीर आयकतकीर बरें दिसता. सो ही हॅज नॉट डिसअपॉइंटेड मी. दुसरें बाकीचे सगळे गोश्टी पळय आतां दे आर ऑल बिल्डिंग कॅसल्स इन द एअर. खंय भितर बंगले बांदप. म्हणजे देश हांव मजबूत करतलो, देश घट्ट करतलो, देश स्ट्रॉंग करतलो आनीक देश म्हणटा आपूण स्वर्ग करून उडयतलो. म्हजी विजन व्हड आसा पूण कितें स्वर्ग कितें विजन तें केन्ना सांगप ना. कितें म्हणटा म्हणजे आय मीन आय हॅव नॉट गॉट एनीथींग. So it is good Sunday entertainment and I am not disappointed. You are not disappointed. Arman, how would you describe the speech, the points and the spirit? Impressive speaker, without any doubt. I think he's conveyed that very clearly. But rhetorical, extremely rhetorical. There was no substance as to what he's going to do about it. He's talking as my friend says, building castles in the air. I was expecting much more from him in that, and from that point, I've been disappointed. Of course, the rally was an extreme success, and let's hope the team really builds up and makes things happen. But otherwise, for me, a negative. Negative. For me, a negative. Rajendra? ह्या सगळ्या भाशणाचो हे उलोवचे पयलीं हांव सांगता की आजच्या सभेचो मेन जो तांचो हेतू उद्देश आशिल्लो तो गरजेचो आशिल्लो. एक वातावरण तयार करपाचो आशिल्लो जंय ते सक्सेसफूल They wanted to make a statement. या. दुसरी गजाल, गोंयच्या कांय इश्यूचेर कांय क्लॅरिटी जाय आशिल्ली. फॉर एग्जाम्पल मायनिंगचे एक्झॅक्ट ते कितें करतले. कारण दिल्ली काल जो स्टेटमेंट जाला की आमी एक्सपोर्ट हें करून बंद करून हांगाच आमी रॉ मटेरियलाचे स्टील इंडस्ट्री आनी हें करतले. तो विशय खरी स्टील तशें करतले काय मायनिंग परत स्टार्ट करतले, कशें करतले, रिलीफ कशें दितले, हो एक इशू मातसो एक अपेक्षा आशिल्ली की ते क्लियर करतले म्हणून. बाकीचे जे विशय आसा हाचो स्पेशल स्टेटस कन्सिडर करता म्हणला, पूण बाकीचे जर इशू पळयले स्पेशल स्टेटसाचे बाकी स्टेटींचे इशू ते पळय जर तो तसो विशय डिफिकल्ट आसा. ते कशें करतले
येते जाणा तो एक विशय आशिल्लो तो मातसो आनी जर क्लियर जाल्लो जाल्यार बरें जावपाचें आतां गेल्ले ते लोक कोण हेंय कांय क्लियर जालें ना तेणी प्रतिश्ठीत म्हणलां आतां हे प्रतिश्ठीत कोण तें कळ्ळें ना बाकीचे जे भाशण आसा जी भाशणां आतां पर्यंत तांचें एक ना म्हणल्यार 100 सभा देशभरान जाल्ल्यो आसा आनी एक 150 जातल्यो लायन जी आसा ती काँग्रेसीक टार्गेट करप भ्रश्टाचार टार्गेट करप आनी बीजेपी येत जाल्यार आमी कितें करूंक शकता हें सांगप तें ताणें आज हांगाय सांगलां दॅट वे भाशण नॉर्मल हातूंतलें भाशण नॉर्मल हातूंत नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना क्लियर जाता Delivery 9.8 out of 10. 9.8 9.8 out of 10 for delivery. going very precise. Yes, very precise. Precise वचपा जाय न्ही सरकाराक. Impressive, very impressive. He has not formulated any policy for the future. He has not stated what policies of the Congress party he is going to reverse. He spoke of special status. He spoke of special status on identity of Goa, environment and culture without specifying exactly what he meant. The Chief Minister also demanded special status without specifying exactly what he meant. Now, to that extent, that assurance on special status and the demand on special status is completely vague. He spoke of raw materials being locked up. I think our raw materials we send to China. If they are locked up or exported, I think it's almost on the same. This on the issue of transparency and auction, I am fully with him. I think even the past government, I mean the Congress government, wanted to do that. It did not happen. But auction for all resources have to happen. So on that point, I think he is on the right track. सुशांत हे सभा जावचे पयलीं एक असो एक मायनॉरिटी इतले येतले ते येतले हे भाशण आयकतकीर मायनॉरिटी खातीर कितें आसा हें म्हाका कांय कळना मागीर तांकां हाडून टायमपासाक हाडिल्ले भशेन दिसलें कितें मायनॉरिटी खातीर इतलो हायप कित्याक केलो मायनॉरिटीचो तेंच कळूंक ना म्हाका दुसरें स्पेशल स्टेटस राजनाथ सिंग म्हणटा की गोंयची वळख ही फकत पुर्तुगेजाची हाजे फाट सारकोनूच न्हय म्हणून की ताजे पयलींचे परंपरा आसा हे आसा आनी ते आसा आनी आमकां ते परत लोकां मुखार हाडपाक जाय हो राजनाथ सिंगाचो कॉमेंट आसा आनी मोदी म्हणटा आमकां परंपरा सांबाळून दवरपा खातीर स्पेशल स्टेटस दिवपाक जाय हे कॉन्ट्रडिक्शन म्हाका कळना कितें तें म्हणजे आतां कोण कशें कितें क्लॅरिटी कांयच ना सो इतलो हे ताणें म्हणजे फॉर इव्हेंट मॅनेजमेंटा खातीर दे सक्सिडेड पूण जो इम्पॅक्ट जावपाक जाय आशिल्लो म्हणजे म्हाका दिसलें की अशें दिसपाक लागलें की आतां पसून म्हाका दिसतालें की काँग्रेस पडटा म्हणून सो हे भाशण आयकतकीर इतली काँग्रेस कित्याक लागून घेवपाक आशिल्लें की काँग्रेस येवपाक बी शकता काय म्हण सो काँग्रेस येवपाक शकता अशें अविर्भावात कित्याक उलोवपाक जाय ही सगळे जाण म्हणटात पडटा सो नाव लेट्स गो टू युअर ओन पॉलिसीज रादर देन being on a negative track. You wanted to No, I wanted to tell you that this special status which he was talking about, since they have not specified on what ground, whether it was for land, whether it is for outsiders, I mean people non-Goans not to buy houses in Goa, or it is special status on citizenship as the recent demand is, there ought to have been some clarity. Maybe, I don't know whether he was meaning special status of dual citizenship for Goans, not for others. No, that is not possible. Yeah. Not possible. Okay, Not but possible. what exactly he meant, we don't know. No more. Even chief minister did not get into the details of what Yes. special status. Yes. Yeah. समज म्हणजे मोदी स्पिचींतल्यान आनी राजनाथ सिंगा स्पिचींतल्यान एक कळ्ळें जे आमकां सगळ्यांक खबर आशिल्लें की काँग्रेस ही वायट आनी तांचो नारो इज काँग्रेस मुक्त भारत आनी काँग्रेस वायट कित्याक काँग्रेसी भितर करप्शन इतलें आसा की आनी ताजेर उलोवप न्ही म्हणजे ती हिसबा भायर आसा पूण काँग्रेस वायट म्हणून आनी काँग्रेस आमी समाज आनी देश विभाजन करता काँग्रेस वायट म्हणून दुसरो अल्टरनेटीव बरो प्रूव जायना दुसरो अल्टरनेटीव बरो तो कसो तो सांगपाक जाय न्ही नाव स्पेशल स्टेटसाचे येता तेन्ना स्पेशल स्टेटस जर तर ते कॉन्स्टिट्युशनल स्पेशल स्टेटस म्हणटात ताका मागीर मनशाची गरज ना मोदी तो दिवपाक शकना ते कायद्यान दिवपाचे कायद्यान बसपा जाय आणि कायद्यान दिवपाचे ते यू रिक्वायर एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज बी जस्टिफिकेशन फॉर दॅट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन म्हणल्यार कितें इट हॅज टू बी पास बाय पार्लमेंट इट हॅज टू बी रेटिफायड बाय असेंब्लीज सो इट्स अ बिग प्रोसिजर सिटीजनशीप इश्यू पळय आसा तो आयलोच ना डिस्कशनाक पूण सिटीजनशीप म्हणजे तें गोंयकार खातीरच दिवपाक मेळना बिकॉज इट इज इनवॅलिड क्लासिफिकेशन कित्याक हांव एक इंडियन नॅशनल हांव वचून सिटीजन अमेरिकेत जाता नाल्यार युकेत जाता आय एम ए गुजराती इंडियन wants to become a citizen of Australia and I become a citizen of Australia.
So dual citizenship cannot be only for Goa. It has to be for Absolutely. Indians. Yes. It cannot be for Goa. So हे आमकां फोटोवपाक सोदतात. That's why I'm saying castles in there. मायनिंगाचेर एक गजाल तांणी क्लियर केली की ती मागीर ताणें आपल्याला लायमस्टोन मायन्साचे एग्जाम्पल दिलें आनी क्लियरली सेड की आपूण ऑक्शनिंग करपाक पळयतालो सेंट्रल गव्हर्मेंटान आपल्याक करपाक दिली ना. सो एक लायन जी क्लियर आसा की फाल्यां जर गोंया भितर मायनीचो प्रश्न येता तो लिजांच्या ऑक्शनिंगाकूच वतलो. सारकें. पूण ताका ऑल्टरनेटिव्ह खंय आसता रे? Supreme Court has already said you have to go for auction. That is not auctioning So, of there is no leases. alternative there. That is not auctioning of leases. Okay. That is auctioning of already extracted ore. Exactly. What Modi spoke about is auctioning of leases. Okay. ही जी लाईन घेतल्या ती पर्रीकाराक माराक वचची ना. पर्रीकाराक कशें आसा सांगता, लिजाचें जें ऑक्शनिंग आसा तातूंत मायनी उरतल्यो, हय. मालक चेंज जातले. बरोबर. आतां जे सद्या मालक आसा, मोठे मोठे मायनिंग कंपनीज, मायनिंग हावसीस आसा, ती चेंज जातली. भायले ऑक्शनाक येतले, जे मॅक्झिमम बोली लायतले तांकां मायनी वतल्यो. सो मायनी बंद पडच्यो ना. आतां जे ऑक्शनिंग सरांनी उल्लेख केला तो तें ऑक्शनिंग ऑलरेडी काडिल्ले जेटीचेर जे बरोबर, जे already काडिल्ली ओर आसा, ताजें आसा. ऑक्शनिंग आसा. हय. सो म्हाका दिसना की गोंयकारांनी ऑक्शनिंगाक विरोध करपाक पॉलिटिकली म्हणटा. पॉलिटिकली व्हडलो हें जावचो ना. रेव्हेन्यू चड ना, मेळटा. ताचो एक पॉलिटिकली त्रास जातलो तो सांगता. मायनिंग लॉबी, एक्झिस्टिंग मायनिंग Exactly. लॉबी Lobby is जेन्ना- so strong हय, enough हय, correct. that they will not be in favor of auctioning of leases. आता लॉबी Correct, जेन्ना आमी but- म्हणटा, But it may not be in their hands. See, already spectrum is being auctioned. Correct. A time may come, then mining will get auctioned. Now you are talking of lobby in Goa. Gas is also going to get auctioned. How can they keep gas out and Nee. auction mining only? नवे So लॉबी the तयार whole जातल्यो. question of Reliance which has come up would also be an issue at that time. When they talk of mining auction, So even you the gas cannot talk about auctioning of mining leases in isolation. in isolation, it will have to be of all raw the materials. resources. All raw Yes. materials. that is the most important. Second thing जी गजाल आसा ती म्हळ्यार मायनिंगाच्या विशयाचें करप कितें. हाजेर ताणें म्हाका दिसता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन एक सांगलें की रॉ मटेरियल लॉक जावन पडलां आनी आमी एनवायरमेंट, मायनिंग ट्रान्सपरन्सी आनी इकॉनॉमी आमी हें बॅलन्स सारकें सस्टेन करतले. तुमी जेन्ना हाजे कडेन पळयता तेन्ना दीस स्टेटमेंट वॉट डज इट सजेस्ट? No, it suggests a very vague statement. Exactly what he meant by such a statement is not known. Because if you look at the past government, they also have been saying the same thing. See, when we started the so-called illegal mining in Goa, all the illegal mining also started as a result of the EIA certificates given by the central government. So they also spoke of environment impact assessment. So exactly what he meant is not known. So actually what he meant is he meant everything. Transparency in mining. म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट म्हणजे एनवायरमेंट इबाड करपाक दिवपा ना. एट द सेम टाइम मायनिंग म्हणतो एक रिसोर्स म्हणून युटिलायज जातलो. सो ही हॅज सेड एवरीथिंग. So it is more idealistic than a proper roadmap. When a person says everything, that means he says nothing. So it is more of a idealistic It's like that. statement. It's like that. You say everything, you say nothing. किती म्हणटा काय तुका सगळे बोलो. So idealistic गजाल. Right.